नमस्कार. विश्वकोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव एन गोपालकृष्ण उडुपा हांनी विंचिली एक अकबर आनी बिरबलाल कालाची काणी सांगता. अकबर आनी बिरबलाल काणयेंतू मस्त गंमत आसता आनीक बुदवंतकायी पळोवच्या मेळटा आमकां बिरबलाली. एक मंतार आशिल्लो. ते मंतारू दोड्ड करतर आशिल्लो. एक दिवस कितले जाल्ला म्हूण तो बैसून लॅक करता. पळयल्यार 4,000 रुपयाची पावली जाली तागेल्यागी. तेन्ना तो लेखता, हातून 2,000 पावली घेवन हांव वचून एक यात्रा करून येता म्हूण लेखता. व्हरलेले 2,000 पावल्यो खंय दवरचे? घरान दवरचे धैर्य ना ताका. कोणा लागीं दिवचेय धैर्य ना. कसं करचें म्हूण आलोचन करतना तागेले वाठाराचो एकलो सखाराम म्हणून मनीस आशिल्लो. तो दुडवाळो. ताका कांय दुड्ड उणिना. तागेले दिल्यार तो जाग्रतेन दवरतलो. ताका कांय मिगील दुडवाची आशा आसयच ना. तागेले जाय जाल्यार दुड्ड आसा म्हूण लेखून तो सखारामाल घरा वता आनी सांगता, सखाराम, हांव यात्रा करून येता, हो दुड्ड तुगेल्या दवरून घे म्हूण म्हणटा. सखाराम जायता म्हूण सांगता आनी भितर दवरता. हो मनीसू मंतारो यात्रे वता. 6 म्हयन्यान यात्रा जावन म्हाका येता आनी सखारामाल घरा सुरवे वता. ताका दुड्ड जाय न्हू तागेलो. थंय वचून सखारामाला निमगेतना तो सांगता, खंयचें दुड्ड? केन्ना दिलें तूं म्हाका? म्हाका दी न्ही तुवें म्हूण सांगता. तेन्ना मंताऱ्या बेजार जाता. अशें कसलें म्हणटा तूं? मिगेल कश्टा दुड्ड तो. हांव भोंवच्या वता तूं कांड व्हर म्हूण सांगिल्लें न्ही हांवें म्हूण सांगता. तो नाची म्हूण बसता. कडेर थंय जनय आशिल्लींची उतरां उत्तर जाता. थोडे जन म्हणटाची तो मंतार भारी चांग मनीसू, तोय त्या पट्टी सांगता म्हूण म्हणटा. थोडे जन म्हणटाची सखारामाला जाय जाल्यार दुड्ड आसा, तो कसल्या मंताऱ्याल दुड्ड काडटा म्हणटाची. तावडी एकलो म्हणटा, तावडी हें तुमी बिरबलाल्या वराची, तो कसो म्हूण सांगतलो म्हूण सांगताची. बिरबलाल्या दोगांय वताची. बिरबल पुरो आयकता आनी सांगता, पळय सखारामू, तूं दी न्ही म्हणटा, तूं तागेल्या दिला म्हणटा. आतां तूं दितना कोणी साक्षी आशिल्लें? कोणें पळयलां हांवें तूं दितना म्हूण निमकिता. तेन्ना तो सांगता, ना महाशया, हांव दितना थंय थोडे रूख आनी पक्षी मात्र आशिल्लींची, कोणेय मनशां नाची. सखाराम इतले पट्टी सांगता म्हूण हांव लेखा न्ही, ते देखून हांव कोणाकय आपय न्ही त्या वेळेर म्हूण सांगता. तेन्ना बिरबल सांगता, साक्षी नातिलें हांव कशी सांगचें? तूं वचून त्याच रुखाक आनी पक्षींक सांग, येवन साक्षी सांग म्हूण सांगता. तेन्ना तो मंतार रुडूक सुरू करता. खंय पूण रूख आनी पक्षी येवन साक्षी सांगची म्हूण एक आसवें. तूं कसलें अशें म्हणटा? तुगेलें न्याय मेळटा म्हूण आयिल्लें न्हू हांव म्हूण सांगता. तेन्ना बिरबल सांगता, पण हांव कांय करूं जायना. साक्षी नातिलें हांव कसलें सांगूं जायना. तूं वस आनी तांगेलें सांगून पळय आनी येवच्याकय पुरोची. पवाड म्हळ्यार जात्तेकक पंता म्हूण सांगता. मंतार वता. हांगा जनाकय भारी उमेद तांणी राखून बसताची. हें कसलें? रूख आनी पक्षीन साक्षी सांगू येवची म्हळ्यार कसलें? आतां बिरबल हें कशें सम करता म्हूण पळोवका म्हणून जनय पुरा राखून बसताची. मंतार वता. वचून एक अर्द घंटा जातरे बिरबल सखारामाल्या निमगेता. भारी वेळ जालो न्हय, कितलो वेळ लागतलो ताका वचून येवच्याक म्हूण निमगेता. तेन्ना सखाराम हांसता. थंय त्या तोटा वचच्याक 1 घंटो जावका, म्हापशी येवच्या 1 घंटो जावका, आनीक सुमार वेळ आसता आनी येवच्याक. जाल्यार तूं लेखता येता तोटा गेला म्हूण, तो धांवन वचून आसतलो म्हूण म्हणटा. बिरबल उलयना, राखून बसता पुरा जनय. मागीर 2 घंटे नंतर मंतार येता. येवन रडता वपास. हांव रुखा लागीं सांगलें, पक्षी लागीं सांगलें, तांणी उलयताच वे, तांणी येताच वे, हांव कसो करूं म्हूण सांगता. तेन्ना बिरबल सांगता, सखाराम पट्टी सांगता, ताका धराची म्हूण सांगता. तेन्ना सखारामाक उपाय येना, तो वता. मागीर जन पुरा निमगेताची बिरबला लागीं, तुका कशें कळ्ळें हांव पट्टी सांगता म्हणून निमगेताची. तेन्ना बिरबल सांगता, पण हांव तागेलें निमगेलें न्हय, ताका थंय वचच्याक कितलो वेळ लागता म्हणून. तेन्ना तो कसो म्हणालो, ते तोटा वचच्याक 1 घंटो, येवच्याक 1 घंटो म्हूण म्हणालो. तावळ ताणें दुड्डो घे न्ही जाल्यार तो तोटान तूं तो वता म्हूण हाका कशें कळ्ळें?
तोटां दिलेलो विशय येवं म्हूण म्हाका तेन्ना कळ्ळें म्हूण सांगता. तशी जिब्बेर चुकिल्ली मिती सत्य आसा म्हूण भायर येता. बिरबल बुदवंतकायी अंत आमी पळयता. नमस्कार. अनेक वारांतू नव काणये ಒಟ್ಟು ಮೇಳಿಯ